गोंयांत लोकसभे बरोबरूच विधानसभेची वेंचणूक म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाक दुबाव मंचान तयारीक सुरू केल्या। 35 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढयतले म्हूण मंचाचो युवा अध्यक्ष नितीन फळदेसाय मिडिया कडेन उलयला। इलेक्शन जे आसा ते लोकसभेचे इलेक्शन आसा ते 1900 आसा, पण आमकां गोवा सुरक्षा मंच गोवा म्हणून अशें दिसता की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शना बरोबरच राज्याचे इलेक्शन जातले अशें आमकां दिसता आनी त्यामुळे त्या पद्दतीन आमची तयारी जी आसा ती आमी सुरू केल्ली आसा। एकूण 35 मतदारसंघात गोवा सुरक्षा मंच जे आसा हे आपले उमेदवार उभे करपाचे आसा ह्या काळात। त्यामुळे त्याची तयारी जी आसा ही सगळी आमी बेस पासून म्हणजे बूथ लेवल पासून वयर अशे पर्यंत त्याची तयारी जी आसा ही करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा। चिखले हॉस्पिटल उबे जावन 3 महिने जाले तरी खंय उद्घाटन जायना। दाबोळे मतदारसंघाचो हे जो आसा तितून जे आत्ता हॉस्पिटल पूर्ण जावन तयार आसा, पण अजून पण गेले 2-3 महिने तरी आमी पळयता की तेजे अजून काय उद्घाटन केलें ना। ते कोणाक रावला सरकार ते म्हाका कळना। खरें म्हणजे हॉस्पिटल पूर्ण जाल्यानंतर लगेच ते लोकांचे सेवेक खरें म्हणजे उपलब्ध आसपाक जाय आशिल्लें, पण ते आतां पर्यंत अजून जाल्लें ना। तेजे फाटल्यान कारणां कितें आसा खबर ना, कोण येवपाचो आनी कोण तें उद्घाटन करपाचें आसा। किंवा आमदाराक दिसता की प्रधानमंत्री हांगा येतलो आनी ते उद्घाटन करतलो कितें अशें म्हाका दिसता। वाडे तळ्याचें सोबितीकरण करतना थंय आशिल्ली मुर्ती खंय धापून दवरिल्ली, ती कित्याक उक्ती करूंक ना काय म्हूण मंचाक प्रश्न। तळ्याचें काम गेले अनेक दीस आतां पूर्ण जालें, म्हणजे ताणें अशें ठरलें की चतुर्थी पयलीं ते आपूण सगळें पूर्ण करतलो आनी तेजें उद्घाटन करतलो अशें ठरयल्लें, पण प्रत्यक्ष मात्र ते अजून काय तेजें उद्घाटन जावंक ना आनी लोकांक तो वापरपाक मेळना एरिया सगळो। एक म्हणजे विसर्जनाच्या पयलीं थंयसर तेजे स्टेप जे आसा ते सुद्दां पूर्ण जावनाशिल्ले। आतां तेणें कशा पद्दतीन ते स्टेप बांदले आनी कशा पद्दतीन विसर्जन जालें हे आमकां सगळ्यांचो अनुभव आसा। त्यामुळे एक म्हणजे तेजे स्टेप जे आसा ते कायम स्वरुपी तेजे सारके ते बांदचे असो एक हें आसा। दुसरें थंय मुर्ती जे किंवा ती कृती जी आसा जी धापून दवरल्या, कितके म्हयनेच जाले ताका, ती उगडपाचो ते अजून तेजो हें ना। त्यामुळे ती मुर्ती कोणाची आसा, कसली आसा, ते गूढ जे कितें आसा तें तेणें जनतेक सांगचें कितें एक्झॅक्टली आसा तें। कित्याक हो सगळो पयसो जो हे सगळें रिनोवेशन जे करपाक जो पयसो जो वापरला हो जनतेचो आसा। त्या जनतेच्या पयशान किंवा सरकारच्या पयशान ते सगळें काम केल्लें आसा। अशा ह्या स्थितीन ते मुर्ती किंवा तो स्ट्रक्चर जो आसा तो कसलो आसा तो जनतेक कळपाक जाय न्ही। त्यामुळे ते बेगिनात बेगीन तेणें सांगचें। आनी समजा आमकां कितें आक्षेप दिसले, एखाद्या धार्मीक भावना दुखोवपाचें अशें कांय कृत्य थंय दिसलें जाल्यार आमी ताचो निशेध करतले, हे तितकेच खरें। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।